काय IPB मीटिंग जाली कशें काय डिस्कशन? दिस वॉज जस्ट अ प्रिलिमिनरी मिटींग फॉर दीस IPB जे बिल पास करपाक आयिल्लें आनी सगळ्यांनी ऑब्जेक्ट करून फाट घायल्लें. सो प्रिलिमिनरी म्हणजे सेम डिस्कशन जालां जें आमी एसेंब्लीन सांगलोलें तेंच डिस्कशन जालां. सो हिंग नवें कितें हांव टेस्ट करपा दिसपा शिरी पडना जेन्ना आमी कितें उलयताय. सो प्रिविलेज म्हूण आसा. So I saying something now here today, that does not mean I am against anybody's privilege. But जे आज भितर उलयले ते असेंब्लीतूच उलयल्ले आनी सगळ्यांनी आयकलोलें. सो बेजिकली ही जी अमेंडमेंट आहे तितून घुसपोन अशें दिसता की हुंय काय पंचायताचे जे पावर्स आहे लायटीचे, उदकाचे, सिवेजाचे हे देखून पावर्स आहे आर बीन गिवन टू दीस IPB बोर्ड. आनी IPB बोर्ड म्हणजे कितें सद्या एक IPB एरिया म्हाका केलो न्हू, तांकां एक एरिया दिलो. बिसायड्स दीस एरिया म्हणजे पंचायतान विलेजांनी आमगे जे पंचायता कडेन कसलो प्रोजेक्ट केलो जाल्यार पंचायता रायट आहा ताका NOC दिवपा जाय दिवपा नाका, दॅट पंचायत बॉडी डिसायड्स आनी तेजे टॅक्सीस जे आहेत. बट जरी तरी पंचायत दिना म्हणटा वो हें सारकें ना म्हणटा, ह्या गांवचो लोक ग्रामसभा नाक म्हणटा, ही IPB म्हणटा तुज्यान आपचें बरें येवपा जाता आनी आम हो पास करतले. गिव्स देम द पावर टू डायरेक्ट दी पंचायट्स. आणि हे सोपेपणे सजमायलां. सो दीस इज द होल थिंग वीच वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड इन द असेंब्ली. परत हेच रिपीट शो जाला सिन्स दीस इज द प्रिलिमिनरी बीग प्रोजेक्ट्स. बट ते 5 crores कॅपिंग घायलो आम बिलाचे उलयलो आहे. सो ते म्हणजे 5 crores आनी अबव जे कितें आहा ते सगळे तितून वचपा जाता. आनी गांवचे जे प्रोजेक्ट जे आहे ते गांवचे जे टॅक्सीज जे आहे ते टॅक्सीज तुमगेन वयतले. आतां सद्या आमकां म्हणटा बनावले कॉन्स्टिट्युएन्सी इंडस्ट्री लागना, पूण जे पंचायती इंडस्ट्री लागता पयलीं इंडस्ट्रीज टॅक्सीज ते टॅक्सीज कोण कलेक्ट करताले? पंचायत करताले. आनी पंचायत कलेक्ट करना, पूण ते टॅक्सीज तांकां परतून येवपा जाय न्हू, ते आजून तें परतून दिले नाही. सो ह्यो जायतो वस्तू घुसपायलो आहे तेजी क्लॅरिटी दिवपाक वी आर गोइंग टू हॅव अनदर मिटींग. पूण when we talk about bigger projects, ह्या सारके bigger प्रोजेक्ट्सांचे लोक रस्त्यार येतात. So when you say look at that situation, and तुम्ही ह्या कमिटीन आसा, how do you see this? No, we have objected, we have told them we do not want only this kind of bills. Forget now the scrutiny committee एक गायला select committee गायला so that all these objections are build up and clarity मेळपाक. But overall we have told them that we do not want such bills to come because eco sensitive areas जे आहे दोंगर आहे शेतां आहे ती सगळी मागीर हुंय जाल्यार लूप होल क्रिएट करून हुंयच्या जाल्यार परत येना. आज तुमचो ना रेज मागोस कितें जाता, सांकवाल कितें जाता, हें सगळें करून वयतलें हुंय. सो प्रॉब्लम इज टुडे वी डू नॉट वॉन्ट एनी मोर न्यू बिल्स. आहाय तींच बिलां आहा तेच सारकें करा कित्याक होणा घालपाक खबरो ह्यो सगळ्यांक. आनी घुसपायन ऑलरेडी आमी चोयल तुमी सगळे मिनिस्टर आनी आहाय तेच आपूण एनवायरमेंट पिड्यार करपाक मुखार सरले आनी मुखार आनी कितें करतले. सो एक भिरांत दिसता कितें हेंगे येता म्हणल्यारूच बिल पास करपाक सारकी भंय दिसता. सो दॅट इज वॉट यू हॅव एक्सपेक्ट. वी आर गोइंग टू सिट डावन अगेन आनी चर्चा जातली हेजेर आनी देन वील ट्राय टू स्क्रुटनायज हाऊ. बट फ्रॉम आवर सायड वी डू नॉट वॉन्ट दीस बिल. हें सगळें सिंगल विंडो क्लियरन्स करून हें सगळें म्हाका पाड घालपाक खबरो